एमपीटीचे बर्थ नंबर 9 कडेन उदकांत एकल्याची कूड उफेतना मेळ्ळी। सोंपलां ताचें नांव वीरेंद्र त्रिपाठी। पुलिसांक ही गजाल बिरेस्तारा फांतोडेर लोकांनी कळयली। उपरांत फायर ब्रिगेडीक घेवन मुरगांवच्या पुलिसांनी सकाळीं कूड काडली। एमपीटीचे बर्थार राविल्ले एके खाजगी बोटीचेर तो कामाक आसतालो। ताका कशें मरण आयलें तें मात कळूंक ना। 51 वर्साचो वीरेंद्र त्रिपाठी वास्को देस्तारो वाड्यार रावतालो। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण एमपीटीच्या बर्थ क्रमांक 9 राविल्ले एके खासगी बोटीचेर तो बुधवारा रातीं कामाक गेल्लो। बिरेस्तारा फांतोडेर लोकांनी ताची कूड उदकांत उफेताना पळयली। लोकांनी मुरगांव पुलिसांक कळयलें। पुलिसांनी बिरेस्तारा सकाळीं फायर ब्रिगेडीच्या आदारान ताची कूड काडली। पुलिसांक ताच्या बॉल्सांत पॅन कार्ड मेळ्ळें। तो कसो पिड्ड्यार जालो तें मात कळूंक ना। ताची कूड उपरांत मडगांवां हॉस्पिसियोंत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडली। रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार, प्रुडंटा खातीर। गोंयचो 6वो मराठी चित्रपट महोत्सव 28 ते 30 जून मजगतीं पणजे जातलो। महोत्सवांत आजचा दिवस माझा, अनुमती, कोकणस्थ, दिगंत, लंगर आनी हेर मराठी चित्रपट मेळून वट्ट 15 गाजिल्ले सिनेमा दाखयतले। ह्या महोत्सवांत मराठी अभिनेतो विक्रम गोखलेक कृतज्ञता पुरस्कार भेटयतले। ह्या वर्सा आयोजकांनी लघु चित्रपट सर्तूय दवरल्या। बॉलिवूड आनी मराठी सिनेमांतले फामाद कलाकार, दिग्दर्शक आनी निर्माते महोत्सवाक येतले। दर वर्सा ज्या तरेन आमी तो करता तेच्या पेक्षा बऱ्याच पटीन व्हडलो जाता आनी तो आमीच फक्त व्हडलो करता अशें कांय ना। ते व्हडलो करपा खातीर जे बरेच फॅक्टर जे आमकां मदत करीत आसा। सो सगळेच मुंबईचे सुद्धा जे आर्टिस्ट आसा, फिल्मांनी जे काम करता, दिग्दर्शक आसा, प्रोड्युसर आसा, तेय बी रावल्ले असतात मराठी फिल्म फेस्टिवला खातीर। आनी ते स्वता जावन आमचे कडेन एप्रोच करता। ही आतापर्यंतची आमची जमेची गजाल, आनंदाची गजाल। अमिताभ बच्चन आणि जया बादुरीक दोगांयकूय इन्विटेशन धाडलां। आमकां आनी नेक्स्ट 2 दिसांक कळटलें। शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन आमी दवरलां ह्या वेळार। प्रोड्युसर म्हणजे आमचे गोंयचे प्रोड्युसर जावं भायले आमचे नॅशनल प्रोड्युसर तेंच्या खातीर एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशनूय दवरलां। आनी दुसरो एक सेक्शन आमी ह्या वर्सा सुरू करता, वुमन्स डायरेक्टर, जी म्हणजे आमची मराठी जावं हिंदी, त्या खातीर आमी मराठीच अशें हें दवरूंक ना की मराठी इवन हिंदी जे वुमन्सान डायरेक्ट केल्ले अशा फिल्मांचो एक सेक्शन दवरला आमी। शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन आसा त्यांच्या खातीर सतत 2 दीस हे जे वर्कशॉप मेन्शन केला संजयान, ते सतत 2 दीस चलतले। म्हणजे हे क्राउड फंडिंग, फंड रेज करपा खातीर तांकां हेल्प जातली ती जालेच। त्या शिवाय टेक्निकली म्हणजे तेंची फिल्मां पळोवन एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन जे आसा ते भायले आसतले सगळे आनी बरे। गोंयचो पूत आनी फांकीवंत नाटककार दत्ताराम वळवयकाराची कला आनी संस्कृती खातें जल्मशती मनयता। उत्सव 9 तारखेसावन जातलो। दत्तारामाचे जिणेचेर उजवाड घालपी ताचे फोटवांचें प्रदर्शन आनी नाट्यवीर हे पुस्तकाचें 9 जूनाक विमोचन करतले। कुडचड्या रवींद्र भवनांत नाटकाचे खेळ जातले। प्रेस कॉन्फरन्स एक घेवपाचें मुख्य कारण म्हटल्या नंतर 9 तारखेर मास्टर दत्ताराम यांचे 100वें जल्म शताब्दी आमी गोंयांत साजरी करता। खरें म्हणचे जाल्यार ती काल दर्यात साजरी करपाक चालू जाली। काल सहज संभाशण करतना येयलें की दत्ताराम बापूचे एका चेड्यान अशें म्हटलें की जरी जल्मभूमी बापूची गोंयांत आसली जाल्यार खरी कर्मभूमी महाराष्ट्रान आसा। आनी महाराष्ट्रान कर्मभूमी आसल्या कारणान तेचें जें कार्य हांवें सगळें महाराष्ट्रान जालां, पूण महाराष्ट्र शासनान खंयच अजून पर्यंत उगडास करूंक ना। फाल्यांच्यान एक कुडचड्या रवींद्र भवनाचेर दत्ताराम बापूच्या जल्म शताब्दीच्या निमित्तान संगीत नाट्य महोत्सव आहा आनी तेतून सुद्दां महाराष्ट्रांतलीं 2 सोभद्रा आनी मान अपमान अशीं 2 महाराष्ट्रांतलीं नाटकां थंय रवींद्र भवनांत फाल्यां भरतलीं। गोंयभर कार्यक्रम चालू आहा। 9 तारखेर आमचो कला आनी संस्कृती खात्याच्या माध्यमांतून तेची जीवन चरित्राची एक बुकलेट तयार केल्ली आहा। डॉक्टर अजय वैद्य यांच्यांनी ती सगळी केल्ली आहा। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.